नमस्कार समेस्त आयकोप्यांक 99.8 FM आवाज रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले आणि RJ रॉकवाज आणि सादर केल्ले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिगेज तुमचे मुखार येता घेवन एक कविता. पावसा दिसांनी कोवी जावन आसा मारियानो लुकास दिनीज आणि ही कविता ताचे कवितेच्या पुस्तकांतली जाचें नांव जावन आसा तुजी शक्ती कवितांचो झेलो. तर आयकात. पावसा दिसांनी झुमझुमीत वारो मारता काळोखी रातींनी भायल्यान पावस पडटा घोसघोशांनी काजुल्या धांवत यो उलो मारलो भुरग्यांनी उजवाड तुजो घाल सगल्या घोरांनी बेबे रोडटात उदकांत व्हाळांनी किडे गुरगुटे धांवतात आपल्या गोलींनी सुकणी पिसोळी उडटात जोळा मोळांनी माकोड उडक्यो मारतात माडांनी झाडांनी उदक बोल्लां सगल्या चारूय वाटांनी आंगण गच्च फुगलां उदका घोग्यांनी खोल दोर्या गासता वरिश्ट ल्हारांनी मळब काळें जालां पावसा कुपांनी हुंवारान दोर्या नुस्तें चोडटा शेतां बांदांनी थोडे चुल्यो घेवन नुस्तें दिपकायतात न्हंयेंनी भुरगे कोंगे पुंजायतात भोंवून शेतां कुणग्यांनी पावसान सगले दोंगर भरले हिरव्या कोंबऱ्यांनी पावसाचे दीस भुरगे खेळटात मिला गोड्ड्यांनी तिनसानां सगले ओकुपाद खेळूंक ताबलांनी बिजले तार तुटून भिजली ना कांय घोरांनी आंगणांत झाडार दिवे पेटयल्यात काजुल्यांनी पणसां भिकणां काजू बियो भाजतात घोरांनी पावस जोडून शांती पसरल्या वाठारांनी शेत कामूत रोवंक सुरू केलें शेतकारांनी सगल्या जिवाक वेगळीच दादोसकाय पावसा दिसांनी. इतली सुंदर ही कविता आनी हाचो कवी जावन आसा मारियानो लुकास दिनीज. तर आयकुप्यांनी तुमी आयची कविता पावसा दिसांनी आयकोली म्हणून हे कार्यावळीन हांव तुमकां काळजांतल्यान दिनवासतां. तेच परी म्हजे दिनवास दितां RJ रॉकवाज बाब, बिहुला वाज आनी आली बेग हांकां. तेच परी तुमकां सगल्यांक आयकुप्यांक हांव आवडेतां. देव बरी सांज आनी म्हणटा आदियोस. मेळचे तर हेच कार्यावळीन फुडले पावट. देव बरें करूं.